आमच्या खातीर मनशा मोदलो होत्या देवान निवडलो भितो स्वता यादीक आमचो नोमान 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 देव बुयाऱ्या Boibo, Moima, Moima, Borgia Deva, Noman, Noman, Noman Dev Bunyara, Boibo, Moima, Moima, Borgia Deva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमच्या महादोन प्रांतान देव आपोवण्याचो आयतार मनयतात तर मागुया जायतीं आपोवणी आमच्या फिरगोजीन केरीत भाशेन पाद्रीपणाक माद्रीपणाक वो मोटवाशी जिविताक उत्पन्न जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आयची मांडावळ आमची पॅरिश यूथ करतात तर ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता आल्त चिकाली रॉबर्ट मिरांदा इग्रेजा फिलिप लोबो माटवें दाबोली मिनीन तावारीस आल्त दाबोली जोस्फीन वाज बिहायंड NSD आल्त दाबोली प्रवीण वर्गीस नाकेळी रॉकी फेर्नांडीस देवस्वा पिकेन वालू गुदिनो ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाल भावा भयणीनो देव आमा मनशांक रोचून संवसारांत पाठयता आनी पाठयतना एक केरीत कार्य दिता थोड्यांचें कार्य व्हड जाल्यार थोड्यांक ल्हान पूण आमच्या कार्यांत आमी सदांकाल जबाबदारेन जिवंक देवा मुखार कात्रेची जावंक फावो हेंच मनांत दवरून आयच्या सेवा धोर्मांत विशय घेतला तो हो जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी कात्रेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी कात्रेचो देव भिरांतीन आनी देवा पेल्याच्या मोगान भरून आमचो वावर आनी जबाबदारी कात्रेन करूंक मागुया आयच्या साद्या कालाचो 25वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत देव आपोवण्यांक भेटयला सगल्यांक आमकां देवाचें आपोवणें आसा पूण आमच्या मदल्या थोड्या जाणांक देव यादनिकी वो मोटवाशी जिवितांक विचून काडटा हें जावन आसा तें देव आपोवणें आमी सगल्यांनी आनी भोव करून कुटुंबांत आवय बापायन देव आपोवण्याचो वावर करूंक आनी जायत्या आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं देव आपोवणी आमचे पवित्र सोबेक फावो जावंक आमची मागणी हे मिसाचे भेटेंत देवाक उबारुया जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो हो विशय घेवन आयज आमी देव आपोवण्याचो आयतार मनयता आसतना भाव भयणीनो आमची जबाबदारी आमी जायते पावटी पाडूंक चुकल्या आवय बापूय कशी चुकल्या भुरगीं तरणाटीं कशी चुकल्या यादनीक ओ माद्री कशी चुकल्या जाल्यार सगल्या आमच्या ह्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणें मागुया आवय बापूय कुटुंब देव भिरांतीन आनी देवा मोगान सांबाळूंक आमी बाळगून दवरूंक आमकां खेरीत जबाबदारी दिल्या
ती आमी आपखुशेन मानून घेतल्या. जायते फावटी ही जबाबदारी देवा मुखार खात्रेन पाळूंक आमी चुकल्यांत. हे तोरेन देव आपोवणेचें बी आमच्या कुटुंबांनी किल्लावंक आमी फाटीं रावल्यांत. आमकां बोगोस जेजू. सोमया काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. तरणाटो तरणाटें. ल्हान भुरगें कशें कुटुंबांत आमी दोतोनीक म्हाका जायतो जेजूचो मोग मेळ्ळा. जेजूच्या मोगान वाडूंक एका काळार म्हाका जायतो संतोश भोगतालो. एक फावट क्रिस्माचो संस्कार घेतोच म्हजेच ओस्तोंगी हांव जेजूच्या मोगान सरशिल्लें पयस गेलें. जेजूचो उलो आयकूंक आनी तो कोलावंक म्हजे प्रयत्न जावंक नात. म्हाका बोगोस जेजू. क्रिस्ता काकुटकोर. क्रिस्ता काकुटकोर. यादनीक. जेजूचें खेरीत पाद्रीपणाचें आपोवणें मेळून हांव यादनीक जालां. जेजूच्या काळजा सारको जावंक दुसऱ्यांक जेजू सोरशीं ओडून हाडूंक म्हाका खेरीत जबाबदारी आसा. जायते फावटी खोल भावार्थाची देख सुपुल्ल्या भुरग्यांक हांव जावंक विसरलां आनी देव आपोवण्याचे वावरांत म्हाका व्हड जबाबदारी आसा म्हूण हांव वळखूंक चुकलां. म्हाका बोगोस जेजू. सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवा तूं सोर्गी देवा तूं सोर्गी मोहिमा देवा आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. मोहिमा देवा तूं सोर्गी मोहिमा देवा देवा सोरीच्या राया देवा तूं सोर्गी मोहिमा देवा सोर पदवीदार देवा बापा देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या सोम्या देवा देवा देवाची श्रेणी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक आज्ञा सांगाती तूं सोर्गी मोहिमा देवा देवा बापाची मोहिमे. मोहिमा देवा तूं सोर्गी मोहिमा देवा जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, सोर्गी मोहिमा देवा एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. देवा तूं सोर्गी मोहिमा देवा आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन.
आमास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जी कोण तुमी दुर्बलांक पांयां तोला मोस्तितात आनी गांवच्या गरिबांक नाच करूंक सोदतात ती तुमी हें आयकात. तुमी म्हणटात, आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सरतली आनी आमचे गंव विक्रेक घालपाक सनवार केन्ना सोंपतलो. माप उणें करून आनी मोल चोडून आनी खोटे तागडे फुटून आमचें दुडू करूंक आनी दुर्बलांक विकतूय घेवंक जातलें आनी वाहनाची जोडी दिवन आमी गरिबांक विकती घेवंक शकतले. तर गोवाचें पोल लेगून विकूंक पावतलें. तर सर्वेस्पोर जॉकबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेता, तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, सोरेस्पराची वाकाणी करतात तो दुर्बल्यांक वयर काडटा. सगळीं परतून म्हणया, सोरेस्पराची वाकाणी करतात तो दुर्बल्यांक वयर काडटा. सोरेस्पराच्या सेवकांनो वाकाणी करात. सोरेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल. सोरेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब, सोरेस्पराची वाकाणी करतात तो दुर्बल्यांक वयर काडटा. सगळ्या राष्ट्रां वयर सोरेस्पोर, मोलबा वयर ताजी मोहिमा. सोरेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले ऊंच सोर्देर तो चोडून बसला. ऊंच तावन वडो घालून तो पोलेता. सर्गार आनी हे प्रितुमेचेर नदर मारता. जबाब, सोरेस्पराची वाकाणी करतात तो दुर्बल्यांक वयर काडटा. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या हे परजेची कुरवां मोदें ताका बसयता. जबाब, सोरेस्पराची वाकाणी करतात तो दुर्बल्यांक वयर काडटा. भाग्योन पावलान तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, सगळ्या आदीं हांव मागता तें हें, सोमेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करतात. मागणी, विनोती आनी दिनवासने स्तुती. भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्या खातीर. आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादाचे जिवीत आमी शांतीन आनी संवस्थायेन जिवचे पासत हे बरे कामांनी देव आमच्या सोडवणदाराक मानता तसले सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोय ताका जाय. कित्याक देव एकलोच. देवा आनी मनशा मोदेकोट मोदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू. तोय मनीस. ताणें सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समर्पिलो. हाची गवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशां भावार्थाचो आनी स्वताचो धर्मसृश्टी म्हाका नेमलो. देखून नितळ मनान हात उबारून राग आनी वाड विवाड नासतना धाडलेल्या वेता थंय मागणें केलेलो म्हाका जाय. देवाचें उतर हें. उद्गार. Sui, 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 sorbespora. Sui, 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 sorbespora. Sui, sorbespora, sui, sorbespora, sui, sorbespora. Sui, sorbespora,
sui sorbes pora, sui sorbes pora. केदे व्हरते उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Sui, 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 sui sorbes pora, sui, 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 sui sorbes pora. Sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui sorbes pora. Sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui sorbes pora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सरशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजे कडचें मुगदोमपण काण घेता, म्हणटच हांवें आतां कितें करचें? कोणूक म्हाका सोखत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें, म्हाका मुगदोमपणांत वेलो निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एक एकल्या रिणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें परती पाड केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाड बुद्धीच्या मुगदोमाक धोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गळटाना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवितेचीं. तर हांव तुमकां सांगतां, भास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती उतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जर भास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असोल खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पात येतलो? आनी जें तुमचें न्हय तातूंत जर तुमकां पातयोवंक नजो जालें, तर तुमचें खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगा दुनयाची बरोबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतान, आनी वर्साच्या वर्साक आमकां सिमनारीस येवन आपलें आपोवणें सांगताले. ह्या वर्साक ते येवंक ना. ह्या पासत म्हज्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारता. इल्लीशी रिवायंड जरी तर हांवें मारल्या म्हज्या जिविताची 2010 वर्साक वसत जाल्यार
असलीच वोकेशन संडे हो आयचो दीस जो आसा वोकेशन संडे तो आसलो आनी ह्या वोकेशन संडे दिसा आयज जायते कार्यक्रम जातले बो करून आमची यादनिकांची डायसिजन प्रिस्ट फुटबॉल टीम जी आहा ती खंयच्याय एका गांवांत वचून थंयच्या गांवच्या लोकां बरोबर फुटबॉल खेळटा तशेंच आयज जायते पॅरिशींनी तरणाट्यांक टोर्नामेंट दवरलेले आसा आमचे मुर्मुगांवचे डिनरीन आयज आमच्या ऑल्टसवजांक फुटबॉल टोर्नामेंट आसा हें सगळें कितें भाशेन देव आपोवण्याचो आयतार मनान दवरून तशेंच आमच्या डायसिजन यूथ सेंटरान कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक यूथ फोर्स हो कार्यक्रम तरणाट्यां पासत घडलेलो आसा तोय आयच्या दिसाक जाता तर असलोच कार्यक्रम 2010 वर्साक आसलो आनी फुटबॉल मॅच आसली सान जोसे दे आरियाल ह्या गांवांत ही मॅच जाल्ली डायसिजन प्रिस्ट फुटबॉल टिमीन हांवूय आसलेलो रायट विंग बॅक खेळटालो हांव त्या दिसाक त्या ग्रावंडार पडलो आनी मेलो ही स्टोरी तुमी सगळीं जाणात परतून सांगना पूण फकत उगडास कोत्ता हांव पडलो आनी हांव ग्रावंडार मेलो आनी त्या उपरांत म्हजी सर्जरी जाली फर्स्ट अवेक सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी म्हाका वाल्व काडलो दुसरो गायलो बरो केलो धाडलो जालो हांव बरो परतून जिवंत जालो आयज हांव जिवोच आसा कितलीं वर्सां जालीं 2010 ते 2022 जालो भाव भयणीनो जेन्ना नवें जिवीत देवान म्हाका दिलां तेन्ना हांव यादनीक 6 वर्सांचो यादनीक हांव आसलो 2010 वर्साक जाल्यार म्हज्या यादनिकी जिवितान म्हज्या यादनिकी आपोवण्यांतूच आनीक एक आपोवणें मरणांक भिवप ना जाल्यार जे कोण मरण हाडटा तांकांय भिवप ना सोत उलोवंक भिवप ना मनशांक भिवप ना हें एक आपोवणें करीत भाशेन म्हजे भितर चल्लें आनी आयज जायते फावटी थोडो लोक विचारता फादर कित्याक तूं हे भाशेन उलयता तूं उलयता तें सारकें उलयता पूण फादर बिस्मार्काक मारलेलो उगडास ना वी डोंट वॉन्ट अनदर फादर बिस्मार्क भाव भयणीनो पयल्या वाचपाचेर आयज आमी नदर मारली जाल्यार आमोस प्रवादी हो प्रवाद्यांतलो न्हू तो यादनिकी कुळांतलोय येयना पूण देवान आमोस प्रवाद्याक जेन्ना विचून काडलो आनी आपयलो तेन्ना आयज ताका आमी म्हणटा प्रॉफेट ऑफ सोशल जस्टीस समाजीक नितीचो प्रवादी आनी समाजीक नितीचो प्रवादी म्हूण ताका आपयलो तेन्ना परिस्थिती कसली आसली आमी आयकता ते भाशेन गरीब लोक जे आसात तांकां सारकेच पिळटाले तांकां नाडटाले तांकां विकतेय घेताले जे उद्योगपती आसा बिझनसमॅन आसा ते आपणाक कशे भाशेन नाडूंक मेळटा कशे भाशेन चोरूंक मेळटा हेंच तांचें मन आसलें तेच बरोबर हे उद्योगपती जे जुदेव म्हणटच ते जुदेवांचो कायदो आहा ते सारके पाळपी बो करून धर्मीक कायदो जो सांगता की सोनवार पाळूंक जाय सोनवारा दिसा काम करूंक जायना धंदो करूंक जायना आनी ते खरेंच ते भाशेन कोत्ताले सोनवारा दिसा काम करिनासले देवाक मानता तसले जावपाक सोदताले पूण जे भाशेन आमोस प्रवादी तांच्या तोंडार तांकां सांगता केन्ना काय अमास सोंपतली आनी तुमचो तांदूळ गोठो तुमी भायर काडटले म्हूण तुमी रावतात आनी केन्ना काय सोनवार बंद जातलो आनी बिझनस बेगीन तुमी सुरू करूंक रावतात आनी हे बिझनस कसले तेंय आमोस प्रवादीच्या पुस्तकान आयज आमकां उक्तेपणी मेळटात तागडी बदलप प्रेस जो आसा तो वाडोवप जेन्ना गरिबां लागीं जायना विकतें घेवंक तेन्ना तांकां उश्णें दिवप लोन दिवप आनी लोन जो दिला उश्णें जें दिलां तें तेंच्यान परतून दिवपाक जायना वा परतून फारीक करूंक जायना तांचीं भाटां बेसां वा तांचीं घरां तांच्या बायलां भुरग्यांक पासून काडून व्हरप आनी तांकां आपले गुलाम करप असल्यो वस्तू हे मनीस करताले त्या तेंपार म्हणटच सगळी नाड बुद्धी आसा नागोवपाचें आसा चोरपाचें आसा ह्या बिझनसान आसलें तेन्ना आमोस प्रवादी भियेनासतना उलयलो अनितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी अन्यायाचेर निशेध मारलो भाव भयणीनो हे देवाचे भक्ती करपी मनीस अशें दिसतात आयजूय आमकां असली परिस्थिती आमच्या मुखार आसा काय आयज नाडप फटोवप नागोवप चालू आसा की ना दुबाविरेत आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता
जांच्या हातांत जबाबदारी दिल्ली आसा तो आमचो सरकारूच चोरूंक लागलेलो आसा. जे कायदे जे बदललेले आसात आनी बदलपाक प्रयत्न करतात ते सगळे आमची जमीन खावन उडोवपाक आनी जमीन हे उद्योगपती आसात तांच्या हातांत दिवपाक. जे एनवायरमेंटल लॉज आसात ते पाळिनात. कित्याक ते जरी तर पाळले जाल्यार हे जे उद्योगपती आसा नाडून चोरून खावपाक सोदतात तांकां चोरूंक मेळना. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, देवाची भक्ती तेय करतात. आमी पळयलां आतां थोड्या दीस आदीं आमचो दिगंबर कामत नांव घेता हांव तेजें आयज. काय बरो देव ताचे लागीं उलयलो. देव आपोवणें म्हणटा तेन्ना खरेंच देव उलयता, देवाचो संदेश आमकां मेळटा. पूण हे भाशेन न्हू, दिगंबर कामता लागीं उलयला ते भाशेन उलयना देव. देव आमचे लागीं उलयता आमच्या घोराब्यान, देव उलयता आमचे लागीं देवाच्या उतरान, देव थोडे पावटी उलयता आमच्या वडिलां वरवीं, देव उलयता घडण्यो ज्यो आमचे भोंवतणी घडटात आमच्या जिवितान, खासगी जिवितान देव घडण्यो करून दाखयता, मिलाग्री करून दाखयता. तातूंत आमकां हें आपोवणें दिता आनी उलयता. आनी देव केन्नाच लोकांक नागूंक, चोरूंक, फटोवंक असलें आपोवणें केन्नाच दिना. तर जरी तर आमचे हे आमदार आसात आनी आमकां सांगतात देवान सांगलां म्हूण, जाल्यार ते फटकी रे. तांकां हें चोरूंक जाय, नागोवपाक जाय आनी आपलो फायदो पळोवपाक जाय. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमान केरीत भाशेन आमी आयकता मुग्दोम, स्टिवर्डशीप. आमकां जण एकल्याक मुग्दोमपण दिलां, थोड्यांक ल्हान थोड्यांक व्हडलें, वेगवेगळे तरेची जबाबदारी. आनी आयच्या संदर्भान जरी तर आमी उगडास केलो जें कितें ह्या दिसांनी आमच्या गोंयान घडटा ताचे बाबतींत, जे 40 जाणांक आमी वेंचून काडलेले ते मुग्दोम. ते आमचे बॉस न्हू, ते आमचे सर न्हू, पूण ते आमचे मुग्दोम, स्टिवर्ड्स. आमचें गोंय सांबाळपाक, लोकांक सांबाळपाक, आमची जमीन, आमचें दायज, आमचें बरेपण, वेलफेअर हें जावपाक तांकां वेंचून काडल्यात. मुग्दोम कशे हो मुग्दोम आसलो आनी हो मुग्दोम जो आसा तो काम सारकें करना. तुज्या दायजाची वाट लायता, चोदता, नागयता, भ्रश्टाचार करता म्हूण दुनियाक कोणें तरी फिर्याद दिली, कंप्लेन पावलें आनी दुनियान आपोवन हाडलो. जेजू आयज हे शुभ वर्तमानान आमकां ही वपार सांगता. आनी आपोवन हाडल्या उपरांत हिशोब मागलो, हिशोब दी, तुज्या मुग्दोमपणाचो हिशोब दी. ह्या फुडें तुका म्हजो मुग्दोम जावपाक मेळचो ना. बेश्टें आयकुल्ली खबर न्हू, पूण हो जो ध्वनी आसा, ही फिर्याद जी ताचेर मांडलेली ती खरी, की खरेंच हो चोर, खरेंच नागोवन खातालो, दायजाची वाट लायतालो आनी देखूनच ह्या फुडें तुका मुग्दोम जावंक मेळचें ना. भाव भयणीनो, आयज आमी जे मुग्दोम वेंचून काडलेले तांणी कितें केलां? तांकांय आपोवणें आसा आमचें मुग्दोम जावपाक, हें बरें करपाक. आयज देवाकूय विकून खाल्लो. आयज देवाक विकून खाल्लो तेन्ना परजेकूय विकून खाल्ले. परजेन सांगलां डिवेलपमेंट जाय म्हणून. डिवेलपमेंट जावपाक आमी मिनिस्ट्री घेवपाक जाय, रुलिंगान आसपाक जाय. आजून पासून आमकां फटयतात. भाव भयणीनो, जेन्ना हें मुग्दोमपण तांकां दिल्लें आसा तेन्ना ते नाड बुदीचे. आयचो हो मुग्दोम जो आमकां आसा ताचे विशीं आमी आयकलां पवित्र पुस्तकान, नाड बुदीचो. नाड बुद कशी ताची? जेन्ना ताचें मुग्दोमपण काडून घेतले तेन्ना हांवें कितें करचें? जशें ताणें आपल्याच उतरांनी म्हणलें अशें आमचे आयचेय मुग्दोम घडये म्हणटा, काम करपाक जायना आमच्यान. आमचो एक पांयो फोंडांत आसा, जालें आमी मरपाचे, काम करूंक जायना. लोकां कडेन भीक मागपाक आमकां लज दिसता, कित्याक आमी ह्या पोजिशनाचेर आसले इतलीं वर्सां. 24, 25, 26, 28, 30 कितलीं वर्सां आमी आसले. आनी आयज परतून लोकां कडेन भीक मागपाक आमकां लज दिसतली. म्हणटच नाड बुदीन ताणें म्हणलें कितें करतलो? हें करप्शन. नाड बूद एकदम बरी. म्हज्या दुनियाक तूं कितलो देवो आसा? 100. 50 बरय. म्हज्या दुनियाक तूं कितलो देवो आसा? 100 मापाक 80 बरय. जाल्यार ते 50 आनी 2, 50 आनी 20 आसात ते खंय गेले? ते म्हज्या बोळसान. कमिशन. आयज आमचे मुग्दोम जे आसा तसलींच कमिशनां. हो भ्रश्टाचार आयज आमचे मुग्दोम जे आमी वेंचून काडलेले तांचे भितर दिश्टी पडटा. आनी ह्या पासत म्हाका मुग्दोमपणांतलो निखळा येतले हें ताका खबर आसा. आनी दुबाविरीत हे जे बो करून जे 8 जाण हे 2 दीस फाटीं उडी मारून गेले, मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी,
शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुंभारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमदार काँग्रेसीचेर विचून काडलेले आनी आतां BJPन उडकी मारल्या, खेरीत भाशेन हीच नाडपणां नाडबुदी घेवन मुखार चल्ल्यात. सारकें दिसती पडटा आमकां. दुडू कितले मेळ्ळ्यात आमकां पर्वा ना. पूण फायदो कितें जातलो? आतां आमकां जेन्ना लोक निखळायतलो तेन्ना पर्वा ना लोकांची. कित्याक घडये जे दुडू आतां मेळटले वो जी पदवी मेळटली, मिनिस्ट्री मेळटली, ती लुटून खावून सांबाळून दवरपाक पुरो आमकां. लोकांचीय गरज ना आनी पदवेची गरज ना, मुगदमपणाची गरज ना. फाटल्यान फोंट पडलें फाल्यां पर्वा ना, हे इतले सांबाळून दवरतले अशें घडये ते चिंततात. सोपूत जो घेतलेलो तो ह्या दिसांनी आमचे मुखार परतून येता. वॉट्सॅपाचेर येता, सोशल मिडियाचेर येता. आनी जेन्ना देवाकूय आयज विकून खाल्ला, पर्जेकूय विकून खाल्ला, थोड्या जाणांक बरें दिसता पाद्रींक विकून खावपाक, पाद्रीन सांगलेलें म्हूण. भाव भयणीनो, जेन्ना ही असली घडणी घडलेली आसा तेन्ना पर्जा घडये दुखी जाल्ली आनी ही फिर्याद आयज देवा मुखार मांडटा. सोपूत घेतलेलो म्हूण जो सांगला जाल्यार आयच्या पयल्या वचपान आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार देवानूय सोपूत घेतलेलो आसा. आनी हो सोपूत हे जे कोण सोपूत घेवन लोकांक फटोवन गेल्यात आनी सोपून घेता आसतना भोव करून हो दिगंबर कामत जो आसा ताणें सोपूत घेवपाचें कारण आदीं सांगलेलें पर्जेक विस्वास दिवपाक, की आमी ज्या पार्टीचेर विचून येतले तातूंतले भायर आनीक सरचे ना. हो विस्वास लोकांक दिवचे पासत आमी सोपूत घेतला. म्हणटच देवा मुखार वचून तुमी देवाकूय विकून खाल्ला आनी मनशांकूय आमकां सगल्यांक फटयल्यात. जाल्यार देवाचोय सोपूत आयकुया. देवान सोपून घेतलो तर सर्वेस्पोर जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेता. तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. म्हणटच ही कर्तुबां जी आमी केली, जावं ती आमच्या विचून काडलेल्या ह्या मुगदमांनी केली वा आमी केली, ती देव विसरचो ना. फकत वायट आसा ती न्हू, बरीं कर्तुबां आसात ती देव विसरचो ना. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी 3 जाण काँग्रेसीचे आमदार केपें, कुंकोली आनी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक तांकां शाबासकी दिता. कित्याक तेणी आपलें मन वा आपलें काळीज आनी आपलो आत्मो विकूंक ना दुडवांक आनी सेम मिनिस्ट्री ज्यो आसात तांकां, आनी डिवेलपमेंटाच्या नांवान आनी पर्जेच्या नांवान तांणी फटी मारूंक ना. जाल्यार तीं कर्तुबां देव उगडास दवरतलो. तातूंत भितर आमी आसात, पर्जा कशी, आमी वोटर कशे आमी आसा. तांणी जेन्ना बदल्लां तितून आमी थोडे जाण आसात म्हणपाचे ना, मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या न्हू, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बऱ्याक पडटलें, बऱ्याक पडचें ना, शिराक पडटलें. देवान सोपूत घेतलेलो आसा तो मोडपाचो न्हू. दिगंबर कामत आनी कंपनी तांणी घेतलेलो तसलो सोपूत न्हू तो, जो लोकांक फटोवपाक घेतलेलो आनी आतां आपणाक जाय तेन्ना मोडलो तसलो न्हू. देवान सोपूत घेतला तो मोडपाचो सोपूत न्हू, तो दवरपाचो सोपूत. ह्या पासत तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकान हें जें बरयल्लें आसा तें देव राखतलो. तर भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आमचें आपोवणें कितें? फादर तूं पाद्री मरे, हे पॉलिटिक्साचेर कित्याक उलयता? ओय हांव पाद्री, ओय हांव प्रवादी, हांव म्हजें आपोवणें मानून घेता हांव एक प्रवादी म्हूण. आनी प्रवादी कसो? जें आमच्या समाजान वायट चलता ताचेर निशेध मारपाक, ताचे विशीं उलोवपाक म्हजो कायदो. तें जरी तर हांव उलयना जाल्यार म्हजें खोटा. असलेंय म्हणलेलें आसा. फादर तुवें सांगलेलें रस्त्यार हाडून मारया म्हण तांकां. आतां मारया तांकां? भाव भयणीनो, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हें घडलेलें आसा तेणी चिंतचें कितें करपाक जाय तें. कित्याक फाल्यां मागीर रावतलें फादरान सांगलेलें, तुमकां अक्कल ना कांयच. फकत फादरान कितें सांगलां वो कितें सांगूंक ना तेचेर धरून आसात दिसतात जायते जाण. फोट्यो हेय फोट्यो. जाल्यार कितें करचें आमी? भाग्यून पावलू आयच्या 2ऱ्या वाचपान तिमोथाक चीट बरयता. तिमोथ त्या काळार एक बिस्प कसो, आनी ह्या गवळ्याक तो चीट बरयता, गवळीक चिटी. हे गवळीक चिटीन ताणें खेरीत भाशेन मागण्याचो उल्लेख केला. मागणें करपाक आपयता. कसलें मागणें?
विनंतीचे आनी दिनवासणे स्तुतीचे मागणे करात म्हूण भाग्यून पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान सोमेस्तांक आपयता. ह्या आपल्या बिस्पाक तो ही चीट बरोवन सांगता, हें शिकय लोकांक मागणे करूंक. आमचे फिरगोजीन देवाक दिनवासूया. आमचो आमदार आजून उडी मारूंक ना, उडी मारपाक चान्स ना ती दुसरी खबर. पूण आमचे फिरगोजीन आमी मागलां हेंचे पासत. ज्या दिसाक तावन अशें घडलां आमी मागता तांचे पासत. तांकां बोगोस, तांकां समजूंक बळ दी. हें भाग्यून पावलून मागलां आमचे लागीं कर म्हण. हें क्रिस्तांवपण. आनी तें क्रिस्तांवपण जरी तर आमचे फिरगोजीन आमी केलां जाल्यार तुमकां शाबासकी. कित्याक वायटान न्हू पूण बऱ्यान आमी हाचेर ह्या प्रश्नाक सुटावे करपाक प्रयत्न करपाक जाय. आनी देखून आमकां ह्या वाचपान मेळटा भाग्यून पावलू आयज निमणी वोड ह्या आयच्या वाचपाची. देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. भाव भयणीनो, मागण्या विरयत आमच्यान कांयच करपाक जायना. आनी ह्या पासत आमचे हात उबारून दिमेर पडून देवा मुखार काकलूत मागून आमी मागणें करूंकूच जाय. कित्याक चोर नागोवणे आनी आमकां फटयल्या तेच न्हू, आमी तांचे बरोबर आसा. आमी वेंचून काडलेले आनी आमी वेंचून काडून जरी तर तांकां सोडले आनी आयज तांकां जरी तर आमी परतून वचून विचारिना, आयज जरी तर आमी ताचे लागीं मागोना आमचो वोट परतून दी, गीव बॅक माय वोट, हें जरी तर मागोना जाल्यार आमी ताचेच बरोबर आसा, तांचेच बरोबर आसा. पूण हें करपाक आमी तोडफोड करपाची गरज ना. मार घालपाक जाय, वय कसलो मार. तूं जेन्ना वचून ताचे लागीं विचारतलो हो मारूच. जरी तर हो अधिकारी आसा आनी ह्या अधिकाऱ्याक तूं प्रश्न करताय, एक सादो मनीस कसो हो मार न्हय जाल्यार कितें. सोबे माजार विचार, तो सोबे माजार मार. मार म्हणटा तो दांडे खुंटे घेवन मारपाचो, तसलो मार आमकां क्रिस्तांवपण शिकयना. पूण आमचे प्रवादीकपण आमकां हो मार घालपाक शिकयता. हे प्रवादी आसात तांणी घातलेलो हो मार. जे कोण वायट करता तांच्या तोंडार विचारलेलें, सोबे माजार विचारलेलें. आनी आयज सोबे माजार जेन्ना तुमी तुमच्या आमदारांक विचारतात तेन्ना तुमी हेंच करतात, ओय हो मार घालतात. मागीर कुशाल जायात आमी मार घातलो म्हूण. कित्याक थोड्यांक फकत मार घालपाकूच बरें दिसता. तर खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमकां भाग्यून पावलो तिमोथाक चीट बरोवन म्हणटा, भोव करून राजा आनी उचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण मागणें जावपाक जाय. आनी ह्या पासत ह्या मागण्यांत प्राचितूय आसा. कित्याक आमी चुकल्या जाल्यार बोगसणें मागूंक जाय, प्राचीत करपाक जाय. हे जे 8 जाण फटोवन गेल्यात तेंचे कडेन कुसेंस मेला म्हणटच ते प्राचीत मागचे ना. तेंचे पासत आमी मागपाक जाय. हो क्रिस्ती कायदो आमचो. आनी ज्या मेरेन ते मागचे ना, मानून घेवचे ना जाल्यार ह्या कर्तुबांक खास्त पडटलीच, हिशोब दिवचो पडटलोच. पूण जरी तर आमच्या मागण्यांक लागून आनी आमच्या उतरांक लागून आनी आमी जो तांकां हो सोबे माजार मार घालता तें आयकून जरी तर तांणी आपलें मन बदल्लें जाल्यार देवा मुखार तांकां काकलूत मेळटली. आमकां मनशांक मातशें अवघड जाता बक्षिपाक. पूण जशें भाग्यून पावलून सांगलां, राग आनी वाद विवाद नासतना मागण्यांतल्यान आमी हें करूंक जाता. हें आमचें आपोवणें भाव भयणीनो. एक यादनीक कसो हें म्हजें आपोवणें. आनी आयज आपोवण्याचो आयतार आमी मनयता तेन्ना आमचे फिरगोजीन कितले जाणां आहात. एक माद्री भयण आसा आमच्या कोयतान आनी एक यादनीक भाव आसा, सालेजन फादर. आनी ह्या वर्साक आमचे मदली एक भयण कॉन्सक्रेटेड लायफ हातून भितर सरता, देवाक आर्गां. आमच्या गांवांतले सिमनारिस्ट कोण ना. आमचे फिरगोजींतले माद्री जावपाक कोयतान कोण भितर सरलेलो सद्याक ना. हें म्हणटा आसतना सवका म्हणटा लोक आयकत म्हूण. कित्याक मातशें लॉज अशी आमकां. आनी कित्याक जायनात गाय भाव भयणीनो, हांव फॅक्ट्रींतलो येवंक ना, हांव झाडाकूय जावंक ना. आनी म्हजे भाशेन आनिकूय यादनीक आसात, माद्री भयणी आसात, मोटवाशी आसात. आमचे मदलो कोणूच झाडाचेर पिकोवंक ना वो फॅक्ट्रींतलो येवंक ना. आमी गोराब्यांतलीं आयल्या. आनी आमचें आपोवणें आमच्या गोराब्यांतान आयलां. म्हजें आपोवणें म्हज्या गोराब्यांतान आयलां. म्हजी मामी आनी डॅडी आजून पासून आसात, खुशाल आसात. आनी आमी 5 जाणां भावणां. तांचे मदें म्हजें आपोवणें उत्पन्न जाल्लें. तांच्या मागण्यांतल्यान जें बरें तें उलयतालीं. म्हजी मामी जें उलयताली, म्हाका ल्हान आसतना फादर फादर म्हणटाली. म्हजे भयणी म्हजे भाव तेय म्हणटाले. तितलेंच न्हू, म्हजे शेजारी आसात तांणी म्हज्या आपोवण्यांक
ही घोटाय दिल्ली आसा ती म्हाका फादर फादर म्हणटाली, मिस करपाक लायताली. उगडास आसा अजून ह्यो वस्तू ल्हान आसतना ज्यो घडटाल्यो. आनी त्याच उमेदीन जे आपोवणें देवाचो ताळो जो आयकल्लो तेन्ना ह्या ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं ताका जबाब दिलो. आनी आयज पासून हें म्हजें आपोवणें हांव खुशालकायेन जियेतां, भियेनासतना जियेतां. आयज तुमच्या गोराब्यांनी भितर चरात. ल्हान आसतना म्हणना आसलीं काय तुमचीं भुरगीं हांव फादर जातलो, हांव सिस्टर जातली. आनी आयज प्राचिताचे रितीन जे भशेन बोगसणें मागलां, क्रिज्म जाल्या उपरांत बदलता. ना आतां नाका पाद्री जावपाक, माद्री जावपाक. कितें रे गर्लफ्रेंड मेळ्ळा? हो प्रश्न पयलो येता आमचो. पाद्री जावपाक नाका तेन्ना फकत गर्लफ्रेंड मेळ्ळा म्हूण न्हू. गर्लफ्रेंड ना आमकांय सगल्यांक आसा. गर्लफ्रेंड म्हणल्यार आमचे लागीं ज्यो इश्टागती आसात, जायतीं चेडवां आसात, जायत्यो बायलो आसात, जायते दादले आसात. याज्ञीकपणान तांची आडकोड म्हाका केन्नाच जावंक ना. वो म्हजें याज्ञीकपण तांकां आडकोड केन्नाच जावंक ना. म्हणटच गर्लफ्रेंड मेळ्ळा हें कारण न्हू. आनीक मातशें भितर वचून पळयात. आयज पाद्री विशीं तुमच्या गोराब्यान कितें चलता? कितलो सहकार तुजो गोराबो तुज्या याज्ञिकाक, तुज्या पादविकाराक दिता? वो कितेंय जरी तर वयर सकयल जालें, कोण पाद्रीचेर आड उलयता, कोण भिसपाक चोर म्हणटा, कोण पाद्रींक चोर म्हणटा. वो फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर आयज सवाय पडलेली आसा. घाल जाय तितलें, म्हणपाक जाय तितलें म्हूण. हें चलता तेन्ना तुज्या गोराब्यान कितें चलता? तुज्या पुताक, तुजे धुवेक कसली मॅसेज दिता तूं? ओय बिशोप चोर, पाद्री चोर, त्यो माद्री आहात तेंचे मॉरल्स बरे ना, आयज सगळीं संवसाराचीं जाल्लीं तुमकां नाका. हें जरी तर तुज्या गोराब्यान म्हणटा जाल्यार आपोवणी खंय धांवन येतलीं. देव आपोवण्याक रावतलीं खंय आमी? जाय आमकां याज्ञीक जाय? याज्ञिकांची गरज आहा? ना तुमकां ना? आहा गरज आहा? माद्रीची गरज आमकां आहा? खंय धांवन येतलीं? झाडाक पिकतलीं, फॅक्ट्रीन जातलीं. तुमचे गोराबे आहा ते कित्याक ते? हें देव आपोवणें तुमकां ना? तर जरी तर आयज आमची आपोवणी उणी जावपाक लागलेली आसत जाल्यार आमच्या गोराब्यांनी हें वातावरण आमी रचून हाडूंक ना आमच्या भुरग्यां पासत. जें कितें आमी उलयता, जें कितें आमी सांगता भुरग्यांक आनी मॅसेज जी आमच्या कोरन्यांतल्यान दिता, तातूंतल्यान आमी हें वातावरण क्रिएट करून हाडूंक ना. बरें करतात त्या पाद्री पासून ते बरें करतात, ताळयो मारतात आमी. जायतीं जाणां तुमी काय बऱ्यो ताळयो मारतात. आमच्या वावराक हांगासर तुमी कितली ताळयो मारतात. पूण तुमच्या भुरग्यांक जेन्ना येवन मुखार सरपाक जाय आमचे बराबर, कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांक आमचे बराबर उबी रावपाक धाडपाक तयार आसात. सुरवातेक एकदम बरें दिसलें, मारल्यो ताळयो. मागीर भिरांत येयली, भिरांत दिसली. हो उलयता, तो उलयता, कोण तें उलयता, कोण मात्तलो म्हणटा. ह्या पासत जाय तेणी कुशीन काडलें आपल्या भुरग्यांक. नाका हांसूं, फादर बरो काम करता तें बरें, फादराक वर दिया. फादर बिजमाका भाशेन तो मत जाल्यार तेकाय मोर दिया. हें जावंक ना काय आमचें मदें? जाल्यार देव आपोवण्याक आनी कितें करपाचें आमी? कशीं जातलीं देव आपोवणी? तर भाव भयणीनो, आयजूय जरी तर आमी त्याच आवाजान म्हणटा, वय आमकां याज्ञीक जाय, आमकां माद्री जाय, आमकां मोटवाशी जिवीत जाय, आमकां कॉन्सक्रेटेड जिवीत जाय, जाल्यार तीं सगलीं भुरगीं आमचे लागीं आसात. तीं सगलीं पाद्री माद्री आहात आमचे लागीं, जायते आसात. गुड न्यूज न्हू? जायते आसात आमचे लागीं पाद्री माद्री मोटवाशे जिविताचे. बट बॅड न्यूज इज ते तुमच्या घरांत बंद करून दवरलेले आसात. तुमचे शिवकेशींनी आनी तुमचे फ्रिजींनी आनी तुमचे करियर आहात तसल्या बॉक्सांनी तांकां भरून दवरलेले आसात. आनी तुमचे सॅक्युरिटी बॉक्सीस आसात तातूंत तांकां भरून दवरलेलीं आसात. याज्ञीक माद्री जावपाक कोण येवचो ना. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. जरी तर आमकां देव आपोवणी जाय, आमचे दोळे उक्ते करुया, समजून घेवया. चूक आसा ती चूक, वय ती याज्ञिकां पासून करीत जाल्यार ती चूक. वच ताच्या तोंडार सांग, बस तुज्या पाद्री बराबर, बस तुज्या माद्री बराबर आनी तांकां तोंडार सांग. तेणें चूक केल्या आनी तूं जरी तर फेसबुकार घालता, तेका बाबड्याक खबर ना चूक कितें ती. तूं फकत जे कोण घडये याज्ञीक जावपाक सोदताले तांकां सांगतली. कित्याक तरणाटीं आयज आमची ह्या फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर आसात. तांच्यो चुकी जरी तर तुमच्या घोराब्यान उलयतात जाल्यार तांकां बाबड्यांक कांय कळचें ना तेणी चूक केल्या म्हूण. तुज्या भुरग्याक कळटलें पाद्री आनी माद्री म्हणल्यार ही चूक करपी, ती वयची ना याज्ञीक जावपाक, माद्री जावपाक. तर आयज ही कृपा आमकां मागुया. प्रवादीक ताळो आमचो उबारुया.
आपोवणें आमकां दिल्लें आसा सगळीं पाद्री माद्री जावची नात ओय, पूण पाद्री माद्रीपणाक जो आमी सांगात दिवपाक जाय, देवाचें राज फुडें व्हरपाक जो सांगात आमी दिवपाक जाय तो आमी दिता, तेन्ना देव आपोवण्याक आमी जण एकलो आमचो जबाब दिता. म्हज्या आवय बापायन, म्हज्या भावा भयणांनी ह्या देव आपोवण्याक जाप दिली, म्हाका बरे भाशेन वयर काडून आनी ह्या आपोवण्याक मुखार धाडून. म्हज्या शेजाऱ्यांनी पासून ह्या देव आपोवण्याक जाप दिली. म्हज्या वाड्यान आमी 2 जाण यादनीक आसात. आमच्या वाड्यान आमच्या लोकांनी हो जबाब देव आपोवण्याक दिलो, आमकां वयर काडून यादनीक जावपाक धाडून. तुमच्या वाड्यान, तुमच्या गांवांत कितें चल्लां पळयात. तर ही कृपा आमकां मागून ही आमची भेटवणी देवाच्या हातान घालुया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सुंबवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, प्रितांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आयजायस प्रवाद्याक देवाचें आपोवणें आयलें तेन्ना ताणें म्हटलें, हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. आमच्या पाप साहिबान, बिस्पांनी, सगल्या यादनिकांनी आनी मोटवाशी भावा भयणींनी देवाच्या उल्याक दिलोलो जबाब सदांकाल सांबाळूंक आनी दिसा दिसपोटी आपणाक फावो जालोलें आपोवणें थिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेरेमियास प्रवाद्याक आपोवणें आयलें तेन्ना सर्वेस्परा देवान ताका म्हटलें, उमटून आनी मोडून उडोवंक हांवें तुका अधिकार दिला. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोलो वावर एक व्हड आपोवणें आनी जबाबदारी म्हूण वळखून समाजांत वस्तोलें वायट उमटून आनी मोडून उडोवंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सामुएलाक उलो करून देव आपयता तेन्ना सामुएल देवाक जबाब दिता, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. जायत्या आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक आनी देव तांकां आपलें आपोवणें दिता तेन्ना तांणी सगल्यांनी कुशालकायेन मानून घेवन जायत्या तरणाट्यांनी यादनिकी आनी मोटवाशी आपोवण्याक खाण मारूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आंकवार मारिया देवाचें आपोवणें मोगान स्विकारता आनी अशें उद्गारता, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवा पेल्याच्या मोगान मजबूत जावंक, सायबीण मायेची भोक्ती वाडोवंक आनी सायबीण माय भाशेन आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण आनी देवाक कितें जाय तें विचून काडूंक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया.
खेरीत भाशेन आमच्या गोराब्यां पासत मागुया, आमचे फिरगोजे पासत मागुया, फुडल्या वर्साक तरी आमकां म्हणपाक एक चान्स मेळूंक. आमचे फिरगोजींतलो भुरगो सिमनारींत आसा, आमचे फिरगोजींतलें भुरगें कोवेंतान आसा हें म्हणूंक, वो आमच्या गोराब्यांतलो आसा हें म्हणूंक आमकां फावो जावंक खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनांत आसा ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुज्या आपोवण्यांक दिसाच्या दिसाक आमी जाप दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गीत घेऊया C38 पेज 44. C38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोचे दिना तुका तुकाच मोपला सोर मोचे तुझे से गोरगाशे मोचे हाथ के मोचे पाएंगे स्वीकार को Somoigo, Urgorgoro, Shomon, Soprandigo, Lukas Papa, Sor Moche, Vida Luka Ekane, Lukas Papa, Sor Moche, Tuche se korkaše. म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या थांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भोई सभेच्या दाबाक सभेस्फोट मानून घेयो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतलीं आनी मोरनांतलीं आमकां सोडोवन हो वर्तमान आमकां जडून दिलो. विचून काडलेली कुडी यादनिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगूट पुरगुटुया. सुम्याचे सुआमी होंडघातला आणि एकाशीन बेपियेता तितलेच पापी तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण पुरगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आपोवणें भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक दिलां आनी देव आपोवण्यांक जबाब दिवपाक आमकां सगल्यांक क्रिस्ती कायदो आसा. तर आमी जण एकलो देवाच्या उल्याक जाप दिवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजकुतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. दोन पद्दती आसात आतां सद्याक. दावो हात वयर काडून उजवो हात पोंदाक दवरूंक जाता आनी मागीर उजव्या हातान तुवें कुमन्याव घेवपाक जाता. जरी तर तुज्या हातार पार्टिकुलांचे कुडके पडल्यात जाल्यार आमचो साकिस्तांव एक्चुअली क्लीन कोत्ता सगळें, पूण थोडे फावटी ते कुडके बारीक उरतात तेय बीन आमी खावपाक जाय. ही एक पद्दत. दुसरी पद्दत, उजव्या हातान दावो हात पोंदाक दवरून बोटांनी घेवपाक जाता. दोनूय बोटांनी घेवन तुज्या तोंडान कुमन्याव घेवपाक जाता. हें करता आसतना आमचे हात निवळ आसपाक जाय. ह्या दिसांनी नंबर बरयल्ले दिसतात हातीचेर, वो कोणाचीं नांवां बरयल्लीं दिसतात. जरी तर तुज्या हाताचेर तुवें बरोवन हाडलां जाल्यार त्या हाताचेर घेयनाका कुमन्याव. वो आमचे लेंस वो चावयो ज्यो आसात त्यो हातान घेवन कुमन्याव घेवचो न्हू. एक बरीशी स्टायल पळयल्ली हांवें पयर आनीक एक इगर्जेन. एके वस्तरेन आपलो लेंस आसा तो कांकणांत घातलेलो हिंगा, म्हणटच तो कुमन्याव घेता आसतना आडकोड जावंक ना, म्हणटच हेंय करचें. निमणी वस्त कुमन्याव घेता आसतना हात पोटा कडेन दवरनाकात, तुमच्या हात मुखार दवरात. कुमन्याव जो कोण दिता, युकरिस्टीक मिनिस्टर वो यादनीक, आमी कुमन्याव दिता आसतना हात मातशे मुखार काडचो वो वयर काडचो. सकयल दवरला जाल्यार तुज्या पोटा कडेन हात कुमन्याव दिवपाक पडटा. ह्यो वस्तू मातश्यो मतीन दवरच्यो आनी कुमन्याव घेवपाची पद्दत आमी मानान सांबाळुया. Mochagayon ko Mochagayon lasor Moche bigo chieta Mozo biuchi bon Jesu Ot mea mochagayon ko Mochagayon lasor Moche bito chieta Mozo Deus de bom Jesus Bukelo mozo otmo Virungelo chimozo Ai lo Jesu Deu caro Apur mozo pranzalo Mochagayon ko Mochagayon lasor Moche bito chieta Mozo Deus de bom Jesus Ot mea mochagayon ko Mochagayon lasor Moche bito chieta Mozo Deus de bom Jesus Danele
moce caliz și dolul căcautale suche buce polopaz calisale caduși Otmea mocea gaion Ushaka inula sur Moce pito cieta Moso Deu ci voce su Otmea mocea gaion Ushaka inula sur Moce pito cieta Mozo Deu ci voce su Gesù mozo Deu caro Moce bito cieta Moce hordeam rigole Tace calis cordorta Od mea mocea gaion Ushaka inula sur Moce pito cieta Mozo Deu ci voce su Od mea mocea gaion Ushaka inula sur Moce pito cieta Moce Deu ci voce su Tace mocea mona Moce ci beta Gesù Mocea calzam calzo Che de moce Deu leva Od mea mocea gaion Ushaka inula sur Moce pito cieta Mozo Deu ci voce su Od mea mocea gaion Ushaka inula sur Moce pito cieta Mozo Deu ci voce su प्रार्थूया स्वर्गीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसूया आयज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी आमच्या गोंयचे महादोन प्रांतान देव आपोवण्याचो आयतार आयची मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन दुसरे मीस सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसा ग्रांद तिसरे मीस दतनीचे भुरग्यांचे मीस गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 23,570 रुपया आयताराचे इंग्लिजीन मीस सांजेर सोनवाराक 6 वाजता इगोर्जेन आनी सांताक्रूज कॉपेलान दाबोलीं 6:30 वाजता जाता दर बुधवाराक भोव पवित्र संस्काराची बजवण आमचे फिरगोजेन जाता सांजेर 7 वाजता समुदायाची जमात ह्या सुमानान आयच्या दिसाक 18 सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस
सांजेर 6 वाजता आविता कोस्ता हांच्या घरान. तशेंच मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी सांजेर 6 वाजता काल आनी सियोना हांच्या घरान. समुदायाच्या जमातींनी सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. तशेंच सायबिणीची भेट ह्या दिसांनी आमच्या गांवांत जाता. सायबिणीची भेट आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यांक आशिर्वादाची जावं. आमच्या गोराब्यान कितें वायट आसा ताचेर झूज मांडूंक आमकां आनिकूय बोड मेळूं आनी देवाची खुशी जाल्यार कितेंय वायट आसा जाल्यार तें देव काडून उडोवं. पूण त्या भायर सायबिणीची भेट आमच्या गांवांत एकवट हाडूंक येता. ह्या पासत आनीक एक पावटी उगडास करता, एकामेकाच्या घरान वचात, एकामेकागेर वचून मागणें करात आनी कसल्योय जरी तर आदल्यो दुस्मानकायो आमच्यो आसात त्यो बोगसूंक आतांच प्रयत्न करात. चड वेळ ना आमचे लागीं. संवसार केन्ना काबार जातलो खबर ना. काबार जातलो म्हूण हांव म्हणना, पूण जातलो एक दीस. पूण आतां सद्याक आतांच काबार जाय जाल्यार आमी बेश्टी त्रासान पडटलीं. देखून काबार जावचे पयलीं समुदायाच्या जमातींनी आनी सायबिणीची भेट जेन्ना आमच्या वाड्यान आयल्या एकामेकागेर या आनी एकामेका सवें हें बरेंपण करुया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता. मॅक्सन रॉड्रिगीस, तो पूत मिलाग्रीस रॉड्रिगीस आनी मारियाना एस्कॉलास्टिका कोरिया हांचो रावता आगासाई लग्न जावंक सोदता. रोजी सेल्सी कुलासो हेचे लागीं ती धूव पियेदाद कुलासो आनी जुआनिता कुलासो हांची रावता दाबोली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटी जी नवो गोराबो घडोवंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू आमच्या गोंयांत घडटात आनी घडये आनिकूय घडटल्यो. उचांबळ जावची न्हू. आनीक एक पावटी सांगता, आमचो तामसोड्यार फुरीस ताचेर कोणें फातर मारून दोनूय वाटेचे आरसे फोडलेले. पुलिसान केस ती चालू आसा, पुलीस इन्वेस्टिगेट करतात. पूण तरी आसतना आनीक एक पावटी हांव म्हणटा, आबूज जावचे न्हू वो उचांबळ जावचे न्हू. घडये हो एक प्रयत्न आमचे मदें उचांबळाय करून घालपाक. जेन्ना असल्यो वायट वस्तू वा चुकीच्यो वस्तू आमचो सरकार करता तेन्ना जायते पावटी ह्योय वस्तू ते वापरतात. तेणी केलां अशें हांव म्हणना, पूण घडये केलांय जावपाक शकता. ह्या पासत मातशें सुसेगाद रावचें, उचांबळ जावचें न्हू, मागणें करचें. थंयसर वचून मागण्यान बराबर वांटो घेवचो. खुर्सा लागीं वचून मागणें करपाक तुमी भार घेवचो. आनीक एक गरजेची वस्त आमी सगल्या गोंयकारांनी जाणा जावपाक जाय, जो गोवा लँड डिव्हलपमेंट एक्ट एमेंडमेंट सरकारान भायर काडलेलो आसा आनी आमचे मुखार तो ड्राफ्ट दवरलेलो आसा. 27 सप्टेंबर ही डेट उगडास धरची. 27 सप्टेंबर हो लास्ट डे. जरी तर कितें ऑब्जेक्शन्स आसात जाल्यार फायल करपाक. ऑब्जेक्शन्स जरी तर आमी घालतले जाल्यार तो ड्राफ्ट कितें सांगता तें जाणा जावपाक जाय. ह्या पासत तो मातशें वाचून पळोवचो. तुमची ऑब्जेक्शन्स आसात ती तुमी घालची. जरी तर कोणाक वाचपाक तितलो वेळ ना सद्याक 27 सप्टेंबर येता म्हणल्यार, वो तें समजूंक मातशें अवघड जाता. कितें ऑब्जेक्शन घालची ती कळना जाल्यार आमचे सायंटिस्ट आसात, तांणी तयार केल्लो ड्राफ्ट ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट आमचे मुखार येतलो. आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्स आसात ताचेर आमी तो शेअर करतले. उक्तो करून पळोवचो, मातसो वाचचो. आनी जरी तर तुमी एग्री जातात की होय ही ऑब्जेक्शन घालपाक जाय जाल्यार ती तुमी बरोवन धाडपाक जातात. एड्रेस आसतलें थंयसर, वो तुमी ईमेल धाडपाक जाता. पूण जरी तर आमी कांयच ऑब्जेक्शन हाडना जाल्यार फाल्यां तुमचीच जमीन तुमच्या हातांतल्यान वचपाक शकता. तुमची शेतां भाटां जंय आयज रोवपाक मेळटा थिंगा ही रोवपाचीं शेतां बंद जावन थिंगा बिल्डिंगांच उबी जातलीं जाल्यार हें सगळें जावपाचें आडायतलें जाल्यार म्हायती घेवया सारकी आनी आमचे ऑब्जेक्शन्स फायल करुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोवप. गीत घेवया. F8 पेज 89. F8 पेज 89. Bapa's moimi urgut kurat, Bapa's moimi
gotora, Jesus somi, Jesus somi. Pace soi corestaje, urideva porvidor, Jesus morai na coinina. Papas moi me por cortorat, papas moi me por cortorat, Jesus somi, Jesus